गल्फात अशांतताय निर्माण जाल्या उपरांत ताचो परिणाम जगभर दिश्टी पडलो. भारतातूय गॅरराचे परिणाम जाणवले. फाटले 15 दीस भारतात इंधन दरवाड जायत आसा. पेट्रोल 96 वयल्यान 104 रुपया लिटराचेर जालें. डिझेलानूय 100 गाठल्या. ह्या इंधन दरवाडीचो सामान्यांक त्रास जाता. कांय दिसां पयलीं एलपीजीचे शॉर्टेज जाल्लो आनी देशभर घे जालो. आतां सप्लाय सुदारल्या मात गॅस दरवाड. आतां व्यावसायिक गॅस सिलिंडर म्हारग जालो. 19 किलो गॅस सिलिंडराच्या दराक 42 रुपया ते 53 रुपयांनी वाडलो. गॅस दरवाड पळयल्यार हॉटेल एरियांचेर दरवाडीचो पेच. घरगुती सिलिंडरांचो रेट आशिल्लो तसो जवळजवळ 3100 रुपये आशिल्लो गेल्या म्हयन्या पर्यंत. तो आज 3149 जाला. पळयशीत जाल्यार गेल्या एप्रिलानूच आमचो 2150 रुपये कितें आशिल्लो. जशें परिस्थिती इलेक्शनां ही सगळी जाल्ल्या बद्दल काबार वेस्ट बंगालचे एकदमच 1000 रुपये वाडलो. फाटल्या डिसेंबरान पळयशीत आशिल्लो म्हणजे चड पयस न्हय, जस्ट 5 म्हयन्या पयलीं 1645 रुपये आशिल्लो. आनी आमी मानता की खरेंच टंचाई आसा. गॅरा खातीर थोडेशे अडचण जाता सिलिंडर्स आनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाडपाक. पण आमकां ऑल्टरनेट मोदीजीन म्हणलां प्रधानमंत्रीन कित्याक आमी दुसरे ऑल्टरनेट PNG घेवची, नॅचरल गॅस. आनी तातूंत बरोचसो जवळ 30 ते 35-40% सुमार फरक पडटा कॉस्टान. आनी ओके गॅस एवेलेबल आसा. फक्त ओके पायपलायन गेल्ली आसा 18 जून रोडार लाकांपाल एरियेन, कारांजलेन सगळें हावजींग तांकां दिल्लें आसा लाकांपालान. 18 जून रोडाचेर जवळ आमची थोडीशीं हॉटेलां तांकांय कनेक्ट केल्लीं आसा. पण अशी आडवी समजा 18 जून रोडांतल्यान समजा भितर काफे सेंट्रलाक दितलो किंवा कामत हॉटेलाक दितलो किंवा ल्हान रिट्साक दितलो भितर जाल्यार ते दिनात. कित्याक ताका रस्तो फोडचो पडटलो. आतां पणजे तुमी जाणा आसता सगळे स्मार्ट सिटी जाल्ली आसा. आतां स्मार्ट सिटी कितकी वर्सांत जाता, कितक्या फाटीच रस्तो फोडलो, कितक्या फाटीच रस्तो परतो रिपेर केलो, फायन. आतां ही खरीच गरज आसा रस्तो फोडपाची, बारीक ट्रेंच मारपाक. जवळ 4-5 फीट कितें सकयल घालता पायपां, ती बारीक पायप गॅसीचे आनी ते रिपेर करता. तांच्यांनी परमिशन मागला, परमिशन तांकां दिना. आमी CMाक रिप्रेझेंटेशन केलां, गोवा हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन, गेल्या आठवड्याक. CMान एश्युरन्स दिला की आपूण हें मिटोवन घालता आनी वील गीव परमिशन्स एट एन अर्लियस्ट. कित्याक हे आमकां प्रधानमंत्रीन तांकां सगळे अख्ख्या हिंदुस्तान भर उल्लेख केला की बाबा डोंट रिलाय ऑन LPG गॅस, की तो LPG फक्त डॉमेस्टीक खातीर वापरपाक सोदतात. आनी जशे कॉमर्शियल पायपलायनी एवेलेबल आसा, आमकां देवादयेन पायपलायनांनी भरपूर गॅस येता PNG. तो PNG गॅसीक समजा आमकां कनेक्शन दिलें, पायपां फक्त ले करपाक परमिशन, तो कॉन्ट्रॅक्टर रस्त्याचो झगडटा आनी तो स्मार्ट सिटीचो CEO आनी कॉर्पोरेशन ह्या तिना बद्दल मेळ मूळ ना. आनी ताजर कितें जालां असर आमकां परमिशन, आमकां PNG परमिशन रस्तो फोडपाक दिनात. हांव विनंती आमी CMाक विनंती केल्या की बेजिकली हातूंत ताणें लक्ष घालचें आनी बेगीन हे फटाफट पावसा म्हणजे आतां पावस तकलेक लागला, आतां ऑलरेडी आयला, लागीं पावला. पण जाता तितकें ते डे नायट काम करून आमकां हॉटेलांत तरी कनेक्शन दितले जाल्यार आमचे भरपूर मातशें थोडोसो रिलीफ मेळटलो. खुबशे हॉटेलांनी मेनूज वाडयल्या, थोड्यांनी मेनू कट केला. हांवें पयर माशेलांतल्यान वता आसतना आमी मदीं च्या पिवपाक राविल्ले. ताचे ल्हानशे हॉटेलांत ताणें म्हणलां इथे गरम पाणी मिळणार नाही, गॅस सिलिंडर नाही आमच्या जवळ, असो एक बोर्ड मारलो. म्हणजे हॉट वॉटर विल नॉट बी अवेलेबल, लिमिटेड मेनू. म्हणजे लोकांनी अशें आजकाल म्हणजे गॅसी खातीर खुबश्यो तश्यो इश्यूज जाल्ले आसा. सो PNG समज गावलो हांगसर सगळ्यांक, जाल्यार कितलोसो फायदो पडटा. आनी समज जे बारीक रेस्टॉरंट आसा जेंकां LPGचेर डिपेंड रावचें पडटा बिकॉज PNG घेवन, सो तिंकां कितले लॉसान वयचें पडटा, बारीक रेस्टॉरंट आसा तीं. नक्की आतां PNG ताका प्रेशर नासता, ताका ताजे बर्नर्स वेगळे ते सगळे चेंज करचे पडटा. एकदां तूं PNGचेर आयलो न्ही, कन्वर्ट जालो जाल्यार मागीर आनी LPG लावंक मेळना, कित्याक ताजे LPGचे बर्नर्स पायपलायन सगळी वेगळी.
आनी तुमी मुंबय पळयला आसतलें, मुंबय तरी सगळ्याक पायपलायन आसा, बारीक हॉटेलां जावं, घर जावं, व्हडलीं हॉटेलां जावं. तशेंच समजा आमी आतां हांगा PNGचेर आयले नॅच्युरल गॅसाचेर, जाल्यार आय थिंक दॅट प्रॉब्लेम वील बी सॉर्टेड आउट. म्हणजे तांचे ते सेंट्रलायज आतां मडकयच्यान आमकां सप्लाय जाता गॅस, ओके, मडकयच्यान येता आनी दोनपालच्यान अशी घुंवण येयल्ली आसा ती. सो आय थिंक 75% ऑफ द प्रॉब्लेम्स वील बी सॉर्टेड आउट. आनी जो लॉस जाता तो कमी जातलो, जो आतां खूब जाणां रेस्टॉरंटांत आमकां जवळ 40% कमी जातलो न्ही प्रायस. आतां 3150 आहे. तो म्हज्या अंदाजान कितें 80 का 85 रुपयान पर किलो पडटा. आतां 19 किलाचो गॅस समजा आमी 19 किलाचो आतां 3000च्या हातून करत जाल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 300 रुपया पर किलो जाता तो. 3150 डिवायडेड बाय 19 166 रुपीज पर किलो आनी हो जवळ जवळ 85 रुपयान कितें तरी पडटा. पण हाजी मातशी डेन्सिटी कमी, म्हणजे हाका प्रेशर कमी आसता म्हणून इल्लो चड लागता कुकिंगाक. पण ताजो LPGचो प्रेशर चड आसता, म्हणजे तो कंप्रेस गॅसने प्रेस केल्लो आसता टाकीन 19 लिटराच्या, म्हणून तातूंत प्रेशर चड येता आनी तातूंत टायम इल्लो कमी लागता कितें रांदपा खातीर. पण व्हडलोसो फरक पडना टायमाक. आमी आतां कुकर वापरतात, मागीर इलेक्ट्रिकल गॅजेट्स वापरतात, थोडें गरम उदक करपाक बी. सो ऑल दोज थिंग्स हॅव बीन टेकन केअर. म्हणजे आतां हॉटेलांनी सगळ्यांनी काळजी घेतलेली आसा म्हणजे ऑल्टरनेट वचपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.